बस स्टँडार सीसी कॅमेरे बी आसा, सगळे आसा, पार्किंग आसा, खाला ते गाडयो लागलेले असतात. पळयता आमी पेपर न्यूज वाचूंक लोक येतात, बसतात. सकयल गेले त्यो गाडयो थंयच असतात. ते गाडयो कोणाच्यो आनी काय ते कितें कळना न्हू, कोणाच्यो बाबा त्यो गाडयो. म्हाका दिसता बस स्टँडार आसतले तांकांय कितें खबर नासतली अशें म्हाका दिसता अशें. आनी हें वेवस्थीन करपाचें घडटलें, शुवर घडटलेंच न्हू तें, घडटातच बी तें अशें कळतलें लोकांक अनुभवाक येता. सकाळी येतकच तांकां कळतलें तें तो आपूण हें करपाचें, तोडगो काडपाचो तेजें हें आमी वेवस्थीन करपाचें. पेडणे एक बरें हें करपाचें, बरें पेडणे बस स्टँड म्हणून आमचो जावचो. नमस्कार, आमी आसात पेडणे बस स्टँडाच्या खाला जे पार्किंग स्लॉट आसा, पार्किंग एरिया आसा थंय आसा. हांगा अशें एक आयकपाक आयलें की हांगा जे खुबशे जे गाडी आसात ते आतां तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता ते धूळ खातात. हांगा दवरून म्हाका दिसता एक वरस 1.5 वरस जातलें अजून मेरेन हे जे गाडी हांगा पार्क केल्या ताचेर कोणाचेंच लक्ष ना. हांगा जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही एकूच गाडी न्हू, जाल्यार खुबशे अशे गाडी आसात 4 व्हिलर की गेले 1.5 ते 2 वर्सां जे हांगा पडून आसात. सांगपाचें म्हळ्यार हांगा फी लागता, जेन्ना पार्क करता तेन्ना 50 रुपये फी लागता. आनी हे जर गाडी आसात कोणाचे आनी हे व्हरतले केन्ना हो एक प्रश्न पडटा. हांगा आनी एक अशें इन्सिडंट घडटा की राती 8 उपरांत हांगा बियरच्यो बाटल्यो, मागीर काही यूथ जे आसात, नाका जाल्ली जी गोश्ट आसात हांगा ह्या जाग्यार घडटात. अनैतीक जे गजाल आसात ते हांगा घडटात. हांगा सकाळी 8 ते रातचे 8 मेरेन एक स्टाफ आसता. तो स्टाफ आसता तो हांगातलो न्हू, स्थानीक ना, तो खंय तरी दुसऱ्या गांवांतल्यान येता, दुसऱ्या तालुक्याच्यान हांगा येता. एकंदर हांगा जे सिच्युएशन पळयत जाल्यार आनी जे हांगा जेंची गाडी आसा, काय म्हणटात पुलिसांचे गाडी आसात, ते कित्याक व्हरनात? म्हणजे पुलिसांच्या गाडी हांगा फ्री लावप की कितें हो एक प्रश्न पडटा. आनी हांगा जे रातचे इन्सिडंट घडटात, अनैतीक जे गजाली हांगा जातात, जर कितें घडलें जाल्यार कोण जबाबदार हेचेर सगळेचे एक प्रश्न पडटा. आनी कदंबा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे हे स्लॉट आसा आनी हे कोणाक तरी दुसऱ्यांक दिल्यात चलोवपा खातीर. आनी त्यांचो जो एक स्टाफ आसा तो हांगा आसता. आनी जर स्टाफ आसता जर दिसावचे जाल्यार हे जे गाडी जेन्ना लायले तेन्नाच्यान आत्तां मेरेन जे गाडी हांगा 60 जे गाडी आसात ते तेंचे ओनर कोण आनी हे तेंचे कडल्यान जे फारीक करपाक जाय फी जी आसा कोण दितलो हो एक प्रश्न पडटा. सद्या हांगा सांगपाचें म्हणल्यार CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसात, पण CCTV कॅमेरा कांयच चलनात. आनी ह्या वटेन जर तुमी पळयतात हे जी गाडी आसा धूळ खातना आमकां सद्या दिसपाक येता. आनी ताच बरोबर हांगा कांय जाग्यार बियरच्यो बाटल्यो आनी असले नाका जाल्ले जे गोश्टी आसात हांगा घडटात. आनी हाचेर कोणाचो तरी ताबो किंवा कोणाचो तरी लक्ष आसप खूब गरज आसा. हे जे पार्किंग खातीर केल्या ते पार्किंगा खातीरच जावचे. आनी हांगा सकाळी 8 ते सांजचे 8 मेरेन एक वर्कर आसता, त्याच्या उपरांत हांगा कोण हाका वालिना आनी कोण हांगा पळोवपाक येना. सो एकंदर सरकारान आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटान ह्या जे पार्किंग स्लॉट आसा आनी पार्किंग एरिया आसा हांगा येवन जे जुने गाडी आसात त्यांचे नंबर प्लेट आसात त्यांचे व्हेरिफिकेशन करून जे जेंचे मालक आसात तांकां कळोवन आनी हांगाच्यान गाडी काडप खूब गरज आसा. आनी हांगा जे इन्सिडंट घडटात ताचेर सुद्दां लक्ष दिवप खूब गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.